वाळपय नगरपालिका वाठारांत आशिल्ल्या कदंबा महामंडळाच्या बस स्टँडा कुशीक आशिल्ल्या पुला वयल्यान येरादारी चालूच आसता। तशेंच पूल आशीर आशिल्ल्यान अपघात जातात। पुला वयल्यान त्रास जायनासतना येरादारी जावची म्हूण वाळपय नगरपालिकेन आनीक एक समांतर पूल बांदपा खातीर पुलाच्या कामाची पांयभरणी केल्या। बेरेस्तारा नगरसेवक आनी जिल्हा पंच वांगड्याच्या हजरेन ह्या पुलाचो पांयभरणी कार्यक्रम जालो। लोकांची गरज आसली ती तांणी आयज आमकां मेळून दिल्ले आसा आनी हे आतां ब्रीज जाला ते 1.88 करोड रुपीजचो आसा आनी तेजो 2 स्पॅन आनी 8 मिटरचो तो ब्रीज जाल्लो आसा आनी हे ब्रिजासून आमकां केल्या उपरांत गाडयांक बिड्यांक त्रास जावचे ना आनी हांव ताका लागून हांव तुमचे सगळे डिपार्टमेंटचे ई आनी ज्युनियर सगळे इंजिनियर तेंच्यांनी जे काम केलें फास्ट बेगीन हाडपाचे प्रयत्न केले ताका लागून हांव तेंचे बी मनपूर्वक आभारी आसा आनी हे आतां आमचे ब्रीज आसा ते बेगीन आमी काम करपाक सुरू करतले आनी बेगीन लोकांक आमी सुविधा दितली। आमदारा कडेन हांगा एक समांतर पूल जावचो अशी मागणी केल्ली, ती तांणी पुराय केली। त्या कामाचो आयज शुभारंभ केला। हो पूल जातकच येरादारी करतना अपघात जावचे ना, तशेंच लोकांचोय त्रास कमी जातलो अशें नगरसेवक रामदास शिरोडकारान सांगलें। 2 पंचायती येता, एक म्हणटा ती नगरगांव पंचायत आनी एक म्हणटा ती सावड्डे पंचायत आनी ह्या दोनी पंचायतीचो आनी आमचो वेळसा गांव आनी ह्या दोनी पंचायतीच्या आनी वेळसा गांवांच्या भितरची सगळी ट्रॅफिक जी आसा ती खूब प्रमाणान वाडलेली आसा आनी इतर ज्यो बसी ज्यो डेपो हांगा बस स्टँड आसा आनी त्यो बसीचो बी प्रमाण हांगा वाडलेलो आसा आनी येता वयता भंय दिसता कित्याक हांगा एक्सिडंट खूब जाताले। म्हाका दिसता आतां हो ब्रीज बांदतकूच ते एक्सिडंटाची संख्या कमी जातली आनी त्याच प्रमाणे आमी हांगासर एक स्पीड ब्रेकराचे आमी विनंती आमी रेजोल्युशन करून डिपार्टमेंटाक धाडलेलें आसा। ते बी आमचे स्पीड ब्रेकराचे बेगीनच्या बेगीन जावचे कित्याक हांगा एक्सिडंट जाता कित्याक गाडयो बस स्टँडाचे ज्यो गाडयो बसी आसता त्यो डायरेक्ट भितून घेता आनी ताका लागून जे मुखारसून जे मोटरसायकल बी कोण येता पळय तांकां कंट्रोल जायना। तेज्या खातीर अत्यंत स्पीड ब्रेकर बी गरजेचे आसा।